मोगाच्या भावा भयणीनो, एक दीस एक विद्यार्थी आपल्या गुरुजीक प्रोफेसराक बॅट दिवंक गेलो. ताणे ताचो पोता घेतलो आनी तो चलोवंक लागलो. हो प्रोफेसर जायते वर्सां ते कॉलेजीक वावर कोत्तालो. म्हणटकूच त्या विद्यार्थी दिसलें बरें पगार मेळटा, तो व्हडल्या बोंगल्यांक रावता म्हूण ताका दिसलें. पूण ताका खबर नासली की हो प्रोफेसर आपले पगार गरिबांक वांट्टालो आनी एक धाकटुली कुळींत तो रावतालो. हो विद्यार्थी पोता प्रमाणे त्या गुरुजीच्या घरा पावलो आनी दारां मारतकूच ते प्रोफेसरान दार उगडलें आनी घरची परिस्थिती पळोवन हो विद्यार्थी ओजापलो. आनी ताणें अशें म्हणलें, गुरुजी तूं गरिबीन कित्याक रावतात? त्या कुळींत जायते वस्तू नासलेत, फकत एक मेज आनी थोडीं पुस्तकां आनी एक खाट आनी त्यो गरजेच्यो. तेन्ना त्या प्रोफेसरान ताका म्हणलें, हांव एक यात्रेकार. आनी मागीर दोळे वयर उबारून ताणें म्हणलें, हांव स्वर्ग राज्यांत वचूंक हांगाच तयारी कोत्ता. बाबूनी न्हू, आमी सगळे यात्रेकार, वी ऑल पिलग्रिम्स. आमचें गोर म्हणजे स्वर्ग राज्यांत. ह्या संवसार आमचें शेवटचें गोर न्हय, पूण शेवटचें गोर म्हणजे देवाच्या घरांत. म्हणटकूच आमी यात्रा कोत्ता. पयलीं पासून आमी आयकलें अब्रामाची खबर. तो एक यात्रा कोत्तालो. देव ताची परिक्षा घेता. जाणटी पिरायेंत देवान ताका एक भुरगो दिल्लो. आनी मागीर हो भुरगो वाडटूच सरस्वती ताची परिक्षा घेता. सरस्वती ताका म्हणलेलें, दोंगरांतल्या इतली नोखेत्रां आहात, तसली तुजी पूर्ज आसतली. पूण सरस्वतीन ताका एकूच भुरगो दिल्लो आनी ताचो जीव घेवन घेवपाची ताका देवाक पेटोवंक सरस्वती ताका सांगता. अब्राम भियेना, देवाचे विस्वास दवरता आनी आपलेच पुताक एके भाशेन सॅक्रिफायस करूंक तो तयार जाता. आनी हें पळोवन सरस्वती ताका एक भाशेन इनाम दिता. म्हणटा, तूं खरोच भावात दी, तुजो भावात गोड. शुभ म्हणून आयकलां जेजूच्या रुपांतराची. आमी आयकलां की जेजू थोड्या शिसांक घेवन दोंगरार वेता. दोंगरार कित्याक? दोंगरार कितें म्हणटकूच दोंगरार एक जागो आसलो तेन्ना लोक मोइसेस, एलायशा देवाक भेट घेवंक वताले. देखून जेजू दोंगरार ताका वेता आनी मागणी कोत्ता. आनी मागणी कोत्तना ताचें सगळें रूप बदलता. तांकां एक ताळो आयकूंक येता, हो म्हजो पूत आयकात, बरो पूत आयकात. आनी तेतूंत कितें म्हणटा, हो बरो साको, 3 तुंब उबारुया. तो घुस्पलो, सगळें आयकून घुस्पता. पूण मागीर सगळें जातकूच ते दोंगरासान खाला वेतना ते आपणें कांयच म्हणना. बाबून ही दोनी वाचपां आनी आजची एक भाशेन लिटरशी म्हाका ती सांगतात, आमी सगळे यात्रेकार. जेजू एक भाशेन यात्रेकार आसलो. तो थोडे वर्सां संवसारांत आयलो. बापान तें खास काम दिल्लें आमचें सोडून करूंक. पूण हें काम सोंपें नासलें. हें काम कोत्ताना ताका जायते दुस्मान आसले. धर्मशास्त्री, फेरिजेव, स्क्रायब्स व्हडले व्हडले. कितें जायत जेवचें काम आनी ताचें काम वेगळेंच आसलें. जेजू मोगान एक काम कोत्तालो. पूण हे फारिसेव न्हू, शिगीं तुमकां खबर आसा ह्या धर्मशास्त्रांनी फुडाऱ्यांनी जेजू कुर्सार मारलो. पूण तिसऱ्या दिसा जेजू पुनर्जीवन जालो. बाबून आमी सगळे यात्रेकार. आमचें गोर हांगा न्हय, सासणां गोर हांगा न्हय, आमचें गोर स्वर्ग राज्यांत.
तर आमी यात्रा करतना आमी कितें करूंक जाय तें आमकां जेजून सांगलेलें आसा. आमचें मन फकत देवाचें धरूंक जाय. आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. भोव करून हे प्राचीत काळांत जेन्ना आमी आमची तयारी करता जेजूचें पुनर्जिवन वांटो घेवंक, तर आमी याद खास करून आमच्या जिविताच्यान याद करूंक नियाळ करूंक या आमी खरेंच यात्रेकार वो आमी हो संवसार आमच्या ठिकाण केला. आज देवा लागीं मागुया जेजू आमकां कृपा दी, आमकां सोत आमचे फुडें दवर की आमी ह्यो यात्रेकार आमचे शेवटचे ठिकाण फकत स्वर्ग राज्यांत ही कृपा देवान आमकां दिवंक ह्या दिसा पेटीन आमी देवा लागीं मागुया.